नमस्कार. जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हालींच गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन जालें आनी तातूंत सगळ्यांत चड गाजलें म्हणटा तें आमचें भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक. सगळ्या स्तरांचेर ह्या भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयकाचे विरोध जालो आनी आम आदमी पार्टीनूय बीन विरोध करता आसतना सरकाराच्या नदरेक हें हाडून दिलें की गोंयांत पयलींच मुणकार आनी टेनन्सीच्यो कूड आनी मुणकाराच्यो केसी आमच्या मामलेदार आनी कलेक्टराच्या ऑफिसांनी धूल खायत आसा. कांय कडेन तर आमी पळयलां की 10 वर्सां जालीं ह्यो केसी तशाच्यो तश्यो पडून आसा आनी आमच्या नदरेक आयलें की 25,000 परस चड केसी गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या मामलेदाराच्या आनी कलेक्टराच्या ऑफिसांनी ह्यो केसीस पेंडिंग आसा. तितून मागीर मुणकाराच्यो आसा, कुळाच्यो आसा, फॉरेस्ट रायट आसा, आलवारा आसा आनी बाकीच्यो सगळ्यो प्रकारच्यो केसी आसा. आनी हें आमी जेन्ना आम आदमी पार्टीन जेन्ना सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलें तेन्ना काल प्रमोद सावंत बाबान सगळ्या तालुक्यांच्या मामलेदारा बरोबर एक बसका घेतली आनी जाणून घेतलें की कित्याक ह्यो केसी इतल्यो डिले जाता, इतलो उशीर कित्याक लागता आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिलां की जाता तितले बेगीन ह्यो केसी निकालात काडात म्हणून. हेंच आमी केन्नाच्यान सांगत आयल्यात की तुमी ह्यो केसी जाता तितले बेगीन निकालात काडा. आमी 2017च्या आमच्या मॅनिफेस्टोन सुद्दां म्हटलेलें, आमच्या जाहीरनाम्यान म्हटलेलें की सरकारान खास न्यायालयां स्थापन करची, स्पेशल कोर्ट्स स्थापन करचे आनी ह्यो केसी जाता तितले बेगीन निकालात काडच्यो. हे लोक आमचे मुणकार भाव जे आसा, आमचे कूळ जे आसा गोंयचे, ते आमचे खरे भूमिपुत्र. तांणी हांगा हे गांव आमचे कसयल्यात, तांणी शेतां भाटां रोयल्यात, तांची हांगा घरां आसात आनी त्या खातीर तांकां कूळ आनी मुणकाराच्यो अधिकार दिवपाचो सरकारान सगळ्यांत पयलीं प्रयत्न करपाक जाय. हांव सरकाराक इतलेंच विचारपाक सोदतां की जेन्ना स्वता सीएमूच सांगता की भूमिपुत्र विधेयकाचो 1.5 लाख लोकांक फायदो जातलो म्हणून, जेन्ना आमचेकडे 25,000 केसीत 10 वर्सां सोंपना हांगा, तेन्ना 1.5 लाख केसी येतकीर त्याच कोर्टांनी तुमी जेन्ना ह्यो केसी फायल करतले त्यो सोंपोवपाक तुमी आनी कितलीं वर्सां काडटले. म्हणून आमची सरकाराकडे मागणी आसा की हे भूमिपुत्र विधेयक जें तुमी कांयच असेंब्लीन डिस्कशन करनासतना कांयच तितून लोकांचे कांयच सजेशन घेनासतना तुमी जे हे विधेयक थंय पास केलां ते विधेयक फाटीं घेवचें आनी स्पेशल कोर्ट्स चालू करून ज्यो मुणकार आनी टेनन्सीच्यो केसी आसा, कूळ आनी मुणकाराच्यो केसी गोंयभर सगळ्याक पडल्याच, त्यो जाता तितले बेगीन निकालात काडच्यो. म्हाका खबर आसा की मामलेदार खुबश्या वेगळ्या वेगळ्या कामांनी व्यस्त असतात, तांकां खंय खंय मिटिंगेक वचचें पडटा, मागीर इलेक्शनाचें काम येता, मागीर डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें काम येता आनी ह्या खातीर त्यो केसींनी डेटी पडत रावता. म्हणून सरकारान खास न्यायालयां स्थापन करून जावं ज्या ज्या तालुक्यांनी 4-5 जर मामलेदार आसत, जॉयंट मामलेदार आसत जाल्यार 1 जावं 2 मामलेदारांक ह्यो केसीच फक्त निकालात काडपाचे अनुमती दिवची आनी ह्यो केसी जाता तितले बेगीन निकालात काडच्यो आनी